कंद गाल नु आता मगोत ना हांगा आमी कर्नाटका करता की ना करू बट असनो गोवा तो हे पुरा मस्त फेमस गाइस या पळया उनो उनो कशी कधी चपाती मलाई बुर्जी पूरा रेडी करून दवरला दिना क्या बात है फुल एक नंबर अरे वाह छान दिसते गो मस्त हे व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि पुरा की गुड मॉर्निंग घंटे चला 8 जाऊन 3 मिनिटं हांव आणि पुरा रेडी झाला आमगे लंगासनो एक नागायला देवस्थान आसा तर तेही होत तसं मेगेले फ्रेंडाल होतो तर वचा तो वेट करतस ब्रेकफास्ट हांव येदोल ते संकेरनी मागीर येऊन पळयता आज इज संडे आणि हांग पळय ग्राउंड ऑन द पुरा जण खेळचे आयला संडे हांगा एवरी टाइम हांगा सगळे मॅचेस असतात गाइस या देवस्थान पळया सुब्रमण्य मठ या भितर असनो आमकां असनो व्हिडिओ काडच्या दिनी ताजी खातीर हांव भितर कहाणी आमी आतां हांगा मुर्गन टेंपल आयले हांगा हे पळय स्टेप्स कितें छंदस पळय भारी ब्युटिफूल आसा पळय हांव आतां चेंबूर आयला ह्या देवस्थान घरकडे आयलो भार चंदशील देवस्थान हांव फर्स्ट टायम चमकलो आनी तें मुर्गन देवस्थान आशिल्लें आनी तें बगलेन आसना गणपती देवस्थान आनी पुरो शनी देवस्थान पुरो आशिल्लें बट हांव तुमकां प्रॉपरली दाखोवचें जायना म्हणल्यार भितर व्हिडिओ शूटिंग अलाउड ना आशिल्लें वायब्स आसना वेगळो आशिल्लो ते देवाक पांय पडून आयलो हांव ब्रेकफास्ट रेडी करतास हांव आज करतास रुलाव भाकरी तेवे कांदो घाललो ओन्ली कांदो वाय बिकॉज नारलो ना मेगेल्या कांदो स रुलाव भाकरीन तो लायक कांदो घालचे मिरसांग आल्ले मागीर कसं सांगता का आमकां थोडं गोड मीठ सुपर एक नंबर चलो फटाफट आता पीठ रेडी करता नॉर्मली आमी कांदो घालनात न्हू तवशी घालता ती आनी बाकी पुराय घालता बट आज हांव कांदो घालतास त्यावे सुपर टेस्टी लागता कंट्रोल जायना हांव वग्गी उड्डलो ताजे खातीर म्हाका आतां भितरच न्हू पोटा उज्जी जशी येता सर चॉपिंग आनी पुरो जल्ला पुरा घालना तूं आतां उद्दा घालून लायक म्हाका आतां पीठ रेडी करचें पीठ रेडी सुपर एक नंबर थोडे 5 मिनट दवरता सर म्हळ्यार चिक्के ते रुलाव आनी चिक्के सॉफ्ट जेवो कंद घाल न्हू आतां म्हाका ना हांगा आमी कर्नाटका करता की ना करू बट असनो गोवान तूं हें पुरा मस्त फेमस आज तशींच हांव कसन की हांव एक्सपेरिमेंट करता म्हळ्यार चिके गोवन फ्लेवर येवो आज हांतोस ना जीर घालतात मेगले जीर सरले बट हांव तो गोड घालला तांनी म्हाका दिसता साखर घालता दिसता बट टेस्टी चिक्की आसना टेस्ट कोण पळयला जाल्यार एक नंबर जाला 5 मिनट दवरता ताजी मागीर लायक कोण चरचरी रलो भाकरी काडया पीठ रेडी चलो हांगा कायले हून करचें दवरला या पळया गायस भाकरी घालला लायक कोण तेल घालून लायक कोण चरचरी भाजी गायस या पळया उनो उनो रुलाव भाकरी रेडी एक नंबर तेवे कांदो घालनो क्या बात है सुपर सॉलिड नो है चलो एक नंबर जाला एक नंबर फर्स्ट टेस्ट कोण पळया आता सुपर जाला तर तावल तांनी पिवन वचून हांव थोडें न्हिदलो लायक जालें फ्रेश जालें आनी मागीर सुबेदार फोन आयलो म्हाका बाबाक रात्री आसनो चिकी ताप येयलो की 100 टेम्परेचर आशिल्लें तीन आसनो तिगेले माम आसा तो डॉक्टर आसा ताका फोन केलेलो तर ताणें सांगलें की कांय ना हें नॉर्मल आसा कांय टेंशन घेवं नाका मागीर ताका पॅरासिटामॉल पुरो दिलेले मागीर सकाळ तो सौख्य आशिल्लो तेंची ते थोडे वॅक्सिनाचे थोडे सिम्पटम्स आनी ते आसता न्हू ताचे थोडे काम आसा करता मागीर हांव अमाल घर कडेन वता अम्माक फोन करता हांव सांगता येत तुका आज संडे न्हू सो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि आज संडे मॉर्निंग काल आमी बाबाला वॅक्सिन केलेले आणि कालचे दिवस मस्त डिफिकल्ट जाले बाबाक बिलकुल सहन जायना आशिल्ले त्या वॅक्सिनाचे फीवर आयले ताका आणि ते स्वेलिंग आयल्या पायाक आणि लायक करून कोऑपरेट केले रात्री न्हिदलो थोडे वेळ मागीर आपास 3 घंटे उठ्ठायलो मस्त दुखता आशिल्ली दिसता 100 आवय टेम्परेचर आशिल्लें मिठ्ठा पट्टी दवरले माथ्यार तागेले चिके ताप माथ्यार वचना जो म्हणून मिठ्ठा उदकान पुसून काडले मागीर चिके तो रिलॅक्स जालो मागीर ताका फीड करून आपास न्हीद करायले फीवर इज इन कंट्रोल आय होप की वग्गी सौख्य जावो तो हांव आतां अम्मा ते भायर सरलो तर आतां जस्ट सुबेदार फोन आयलेलो म्हाका 4 घंटा इतलेच न्हू क्लिनिकाचे एसीचे सर्विसींग करच्या खातीर आपयला तर ती सांगता 4 घंटे थंय यो कर न्हू 2 मेट्रो वयर दाखोवन मेट्रो आसा ते बँड्रा दाखोवन मानकुडो वता आनी चोपू दाखोवन आसना आमगे ठाणा दाखोवन सीधा वडाला वता जस्ट आतां घर कडेन आयलो कसो शॅक कसो हांगा अम्मा आसा आतां अम्मा हांगा रांदप करता हें कसो करता अम्मा चपाती मलाई बुर्जी आहा कितले दिवस मागीर मलाई बुर्जी खाता सतो आनी पळय तारा तो पोडी लायक करून तळ न्हू दवरला तिणें
भाजून दवरलेलो आहे हो हो बेंडा सगळे क्या बात आहे आणि राईस चपाती पुरा रेडी करून दवरला तिने क्या बात आहे फुल एक नंबर आज ही फुल स्पेशल मलाई भुर्जी एक नंबर कसं म्हणल्या हे फेवरेट आहे कसं ना जाल्यार रसना रांदे गे लायक करून मलाई भुर्जी करचे एक नंबर कांदा टोमॅटो पुरा घालून तांतो मलाई म्हणल्यार कसं त्या शाय असतं ना तज्जे सुपर टेस्टी लागता चपाती ಒಟ್ಟು एक नंबर लागता या पळया गाइस सुपर लंच रेडी सांग पळया सिद्धिविनायक प्रसाद कोण चमकला मेरे फ्रेंड गेली गणपती बाप्पा मोरया कामात दाखवून भाई सरला आता क्लिनिक होत असं ते AC सर्व्हिस वाले येत तसं आता वेट करता AC सर्व्हिसिंग वाले का आणि ही केन्ना येतो बाबा सांगतले म्हाका 3:30-4 म्हणलेलो 4 जाल्ले अंगाची येतलो फोन करतलो पप्पा आता ताका बाबू कशी असं बेटर बरं, मच मस्त. बेटर ओके ऍक्च्युली हांव आतां येयलो अरे वा गोंदू तो मे गेलो अरे आमगे लाडू दाखय बाबू चंदनू शेटात तो मी कशी लाडू करता ती मम्मा आणि बाबू अयो गोंदू 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 चंदू तो मम्मा आणि बाबू किशी टाइम किशी टाइम आणि हांव कसं करची मागीर ताका तुम्ही पळोवची खाली व्हिडिओ करचे वा बार हुशार असं नाही आज संडे टाइम फुल बाबू टाइम हा दकारी टाइम टेम्परेचर पळयता आसा ते आमी गेले आमकां घडी घडी चेक करचें लागता 36.7 जालें 36 पॉयंट्स म्हळ्यार कितले जालें ठीक आहे सर 38 म्हळ्यार 100 अच्छा तशी कन्वर्जन फॅरनहाइटान हे सेल्सियस ना हा 36.7 आहे नॉर्मल बू जाल्लो चंदू good boy. व्हेरी गुड आता बाबा कसं न्हय न्हीद करायला तो न्हिदता असो मोड जाला हांगा AC वाला प्रॉब्लेम जाल्ले आतां तो येयनीची वाट राखून आसतना हैराण जाल्लो ताका फोन केलो मागीर सांगता की म्हाका ताप आयला की हांव येवचें जायना की अरे सांग तशें तुका खातीर वेट करता आसा ती 2-3 दिवसां मागीर ताका वापस आपया ताका लायक करून न्हीद करायला तो उठयलो तेच्या हातान दवरलो थंड करून न्हिदलो तो कॉफी करता आसा हांगा दूद ऑन करचें दवरलो कॉफी रेडी आस गायस तुम्ही ब्लॉग एडिट करून चल्ला हांगा आनी कसं कीर उरडता असं बघत ना वा हांग पळय कीर पयसलो पळया वयरी कितलें छंद दिसता ओ हो सांजवेळची वेळा हांगा कीर येता आनी हांगा हांव आतां अवंगल धुतासो तर आतां कॉफी पिवन जाल्लो ताजे मागीर ब्लॉग एडिट केले आनी हांव आतां चिकी भूक लागला म्हाका तर हांव एक काम करता आमगे तांदळा पीठ आसता बेस्ट पानपोळ करता सिंपल आनी इजी गाइस पीठ रेडी एक नंबर कायल तापल्या इन्स्टंट पानपोळो आणि लोणचें एक नंबर काम आनी पुरो जालें शुभदाल जस्ट कॉल आयला की काही येस करून ती आपयताच म्हाका तर जस्ट आयला घर कडेन भायर मोमा घेवन बसल्या बाबाक आनी ही तूं रेडी जावन खंय वतास तूं हांव रेडी जायनी म्हळ्यार की फ्रेंड्स आयले बाबाक पळोवच्याक अच्छा होय ताजे खातीर हांव तांगे उठी उलोवन बशिल्ली हें कसं हाडला तूं मेगेल पार्सल आयले हें खंयची पार्सल अशी हांव एक शर्ट मागयलेलें अच्छा मेगेल खातीर पळोवया कशें आसा ओके हांव आनी घाल का म्हाका फॅब्रीक लायक आसा पळयता सायज जेवका आतां मेन म्हळ्यार सायज हांव ट्राय करता तुका जायना जाल्यार हांव घालता ये फ्लोरल शर्ट अरे गोवा वता न्हू हांव तूं तेन्ना लायक तुवें फ्लोरल की कसर कोर न्हू गोवा वता तूं म्हाका घालयता हें पुरा हें घाली तें घाली काय तेन्ना तूं कुडगांव जायना थोडी घालयता तुका हें कसं नाही ते कशी हें नाका हें सान आसा तें अर्द पोट दिसतालें म्हाका अशी घाल पळयता रापची अरे वा छंद दिसता गो क्यूट आस ना मस्त ब्लू जाला वय हाजे हांव आनी बटन्स लायनी बट ठीक छंद आसा आसा. मस्त क्या बात आहे मागशी स्टॅग आसा ते आतां काडी ना तर समदिसतलें दवरची वय वय सुपर दवर नाईस 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 ट्राउजर लायकस येस बेस्ट सुपर आता डिनर टाईम तर हांव आजी पळय वापस वाडी आंबट वापस वाडी आंबट या तू हाडलें पळय चेंबरा दुखून हाडलें यमी यमी वालिका आंबट हय आनी चपाती आसा चपाती शीतय आसा ओके चपाती शीत एक नंबर चलो गाइस वाडी आंबट आंबड्या राहिला जेवण आनी परत जालें आनी बाब बी निद्र राहता तर आता व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत जेन्ना आमचे व्हिडिओ पसंद आयले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाइस अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी केवल बाय गाइस गुड नाईट टेक केअर